दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. जम्मू काश्मीराक खासा दर्जो दिवपी भारतीय राज्यघटनेचे कलम 370 रद्द करपाच्या केंद्र सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक सर्वोच्च न्यायालयान वैध थारायला. केंद्र सरकारान 2019 वर्सा कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्मीर आणि लडाख अशा 2 नव्या केंद्रशासित प्रदेशांची स्थापणूक केली. या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिकांचेर सरन्यायाधीश PY चंद्रचूड हांच्या फुडारपणाखालच्या 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठान हो म्हत्वाचो निर्णय घेतला. घटनेतले 370 कलम ही तात्पुरती तरतूद आशिल्ली आणि ती रद्द करपाचो अधिकार राष्ट्रपतींक आसा अशें खंडपीठान आपल्या निवाड्यान नमूद केला. जम्मू काश्मीराक बेगिनात बेगीन राज्याचो दर्जो दिवपा खातीर सरकारान पावलां उखलची तशेंच वेंचणूक आयोगान सप्टेंबर 2024 मेरेन वेंचणुको घेवच्यो अशे निर्देश लेगीत खंडपीठान दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या इतिहासीक निर्णयाक येवकार दिला. कलम 370 लागून समाजातल्या असुरक्षीत आणि उपेक्षित घटकांक लाव दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें तांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत सोशल मिडिया प्रणाली वरवीं ह्या निर्णयाक येवकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार काउन्सिलाचे अध्यक्ष आदेश अग्रवाल हांणी या निर्णयाविशीं अधिक माहिती दिली. करने के लिए उनका कहना मानने के लिए, परंतु आज ये सारी चीज का फैसला हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी. दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विकसित भारत ॲट 2047 तरणाट्यांचो आवाज ह्या कार्यशाळेचो दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना तांणी देश अमृत काळांतल्यान मुखार वता. तरणाट्यांनी एक तरी संकल्प करूंक जाय जाका लागून विकसित भारताची मोख साध्य जातली. तरणाट्यांची मोख आनी ध्येय एकूच आसूंक जाय अशें सांगून आयचो दीस संकल्पा खातीर म्हत्वपूर्ण आसा अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशभरातल्या राजभवनांत आयोजीत केल्ल्या कार्यशाळेंत विद्यापीठाचे कुलगुरू, शिक्षण संस्थांचे मुखेली आणि प्राध्यापकांक संबोधित केले. इसमें विकसित भारत के विजन के लिए आइडियाज का एक सेक्शन है और क्योंकि आइडिया की शुरुआत ही आई से होती है, इसलिए इसमें ऐसे आइडिया चाहिए जिसमें वर्णन हो कि मैं स्वयं भी क्या कर सकता हूं. और आइडिया में जैसे आई सबसे पहले है, इंडिया में भी आई सबसे पहले है. यानी अगर हमें सफलता पानी है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, उचित परिणाम लाना है, तो स्वयं के आय से ही शुरू होता. विकसित भारत ॲट 2047 व्हॉइस ऑफ यूथ ह्या कार्यावळीचे गोंय राजभवनातल्या दरबार सभाघरान आयोजन केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान संबोधन केले. यही वो कालखंड था जब हर धारा में युवाओं के भीतर आजादी को लेकर नई चेतना का संचार, आजादी के लिए समर्पित एक पूरी युवा पीढ़ी खड़ी हो. एक ऐसा विचार देश में बन गया कि जो भी करना है वो आजादी के लिए करना है और अभी करना है. कोई चरखा काटता था तो वो भी आजादी के लिए, कोई विदेशी सामान का बहिष्कार करता था वो भी आजादी के लिए, कोई काव्य पाठ करता था वो भी आजादी के लिए, कोई किताब या अखबार में लिखता था वो भी आजादी के लिए, कोई अखबार के पर्चे बनाता था वो भी आजादी के लिए. ठीक इसी तरह आज हर व्यक्ति, हर संस्था, हर संगठन को इस प्रण के साथ आगे बढ़ना है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो विकसित भारत के लिए होना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या दूरदृष्टीक लागून भारतान विकासाची मोख साध्य केल्या. उदरगतीच्या वावरांत तरणाट्यांचे योगदान मोलादीक आसा. हे खातीर विकसित भारत 2047 व्हॉइस ऑफ यूथ ही कार्यावळ लाभदायक थारतली अशें गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले हांणी सांगलें. And give inspiration from the roots of our motherland, and there should be an innovative mindset. Through innovation, through hard work, we can make our country a Vikasit Bharat, and for that purpose Goa has got its own peculiarity, because Goa was always under the control of Portugal. And Portugal mindset also we will appreciate. We are not against anybody. Arobhadra Kradavo in the Vishandada. Let noble thoughts come from everywhere. So the great contributions we accept. But at the same time, slavery mindset may not be there. And our country is a full-fledged country. We will be able to make wonders in the world. And India, before the arrival of the foreigners, I mean Portugal, Britain, French and other people, invaders, we were top in financial field. 23% of the world trade was controlling by undivided India, and our universities, our Vigyan sphere as a whole, we were on the top. People from Udovers, they were coming to India for education. So we will be again reoccupy such a position. केंद्र सरकारान केल्ल्या खर उपायांक लागून अन्नधान्याचे मोल नियंत्रीत राखपाक सरकाराक यश आयलां अशें केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी हांणी सांगलें. लोकसभेन आयज पुरवणी प्रश्नाक ते जाप दिताले. LPG सिलिंडराचे मोल उणें करप आनी भाज्यांचे मोल उणें करपाचे निर्णय सरकारान घेतल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलें. में सुधार और LPG मूल्यों में हाल में ही की गई कमी के कारण 23-24 में मुद्रास्फीति पुनः 5.4 हो गई. अगर अक्टूबर 2023 की मुख्य मुद्रास्फीति जो कि 4.4 +-2 की परसिमिबल सीमा के भीतर थी, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे निचले स्तर पर थी. राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांणी आयज 8 वांगड्यांच्या उपाध्यक्ष तालिकेचे फेरगठन केलां. ह्या तालिकेन भारतीय जनता पक्षाचे कांता कर्दम, सरोज पांडे आणि डॉक्टर CM रमेश, समाजवादी पार्टीच्यो जया बच्चन, शिवसेनेच्यो प्रियांका चतुर्वेदी, काँग्रेसच्यो अखिलेश प्रसाद सिंह, DMKचे तिरुची सिवा आणि आम आदमी पक्षाचे सुशील कुमार गुप्ता हांचो आस्पाव आसा. ह्या विशींची घोषणा सभापती धनखड हांणी 0 वरांत दिली. हे वांगडी ह्या मुखार सभापती वा उपसभापती हांचे गैरहजेरेंत सभाघराचे कामकाज संचलित करतले. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, श्री तिरुची शिवा, श्री सुशील कुमार मोदी. केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आयज नवी दिल्लींत खेलो इंडिया पॅरा गेम्सचें उक्तावण केलें. खेलो इंडिया पॅरा सर्तीचे आयोजन अंदू 32 राज्यांत जातलें. तातूंत देशभरांतले 1400 परस चड खेळगडे वांटो घेतले. तातूंत आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्डा सयत 32 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतले खेळगडे वांटो घेतले. मुंबईतल्या वानखेडे स्टेडियमाचेर काल जाल्ल्या 3ऱ्या आनी निमण्या बायलांच्या T20 क्रिकेट खेळांत टीम इंडियान इंग्लंड बायलां पंगडाचेर 5 गडे राखून जैत मेळयलें. पयली फलंदाजी करतना इंग्लंडाचो डाव 126 धांवड्याचेर सोंपलो. त्या उपरांत भारतीय पंगडान 19 षटकांत 5 गडे वगडावन 126 धांवड्याची मोख पुराय केली. सध्या ही मालिका इंग्लंड पंगडान 2-1 फरकान जिखल्या. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आणि YouTube चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकता. इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.